India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. So म्हाका मिनिस्टरा कडसून हावसा कडसून एश्युरन्स जाय की बाबा हे जे कॅन्डिडेट्स कोण आसा जेंका कोणेन ओबीसी सर्टिफिकेट लागून एप्लाय केलेले आसा पंचायत इलेक्शनाक लागून तेंची विदिन 24 आवर्सा भितर तेंका ओबीसी सर्टिफिकेट मेळचे. त्यांच्या पयलीं कास्टाचो प्रमुख कोण आसा, कोण जो तालुका जिल्हा कोण हेड आहा तेणी पयलीं वो भंडारी वो खारवी वो कोण म्हणजे XYZ ज्या 19 ज्यो पोटजाती येता तितक्याच्या प्रमुखांनी ताका पयलीं सर्टिफिकेट दिवपाक जाय आणि ती सर्टिफिकेट घेवन म्हणजे तांणी आपली बर्थ सर्टिफिकेट घेवन म्हणजे कन्सर्न तलाट्याचो रिपोर्ट आनी मामलेदारा कडेन हांव हांगासर रावन सांगता खंयच्याच तालुक्यात कोणाकूच खंयच्याच बाबतींत म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या एका ऑफिसरा कडल्यान डिले जावचो ना. ज्या विदीन द प्रोसेस ती ऑनलायन म्हण किंवा तो प्रॅक्टिकली घेवन गेल्या उपरांत विदीन द प्रोसेस जितक्या वेळात कंप्लीट जावपाक जाय तितकी वेळात ती कंप्लीट जातली. कोणाकूच सर्टिफिकेटी खातीर म्हणजे इलेक्शनाचो उरचो ना हाची खात्री घेता. त्या ती पयलीं तेंच्यांनी सर्टिफिकेटी आपल्यो त्यो दिवच्यो. थंयसरूच चड झगडे आहा, तुमी मुद्दामून काडून पळयात. सगळे कडेन थंय झगडे चड आहा सर्टिफिकेटी दिवपाक. त्याची त्यो रिजॉल्व करच्यो आमचो काय इश्यू ना. The OBC certificate is usually issued within a period of 10 days after all requisite documents are uploaded online. But anyhow, necessary instructions are issued to the deputy collectors in all jurisdictions to issue the certificates in the minimum time possible, provided that the applicant has uploaded the requisite documents online since the panchayat elections are scheduled. 10 दीस पयलीं टायम बाउंड एक्टान बरयल्लें आशिल्लें म्हणून 10 दीस म्हटलां, पण आमी विदीन 2 डेज दिता आनी रिन्युअल सर्टिफिकेट आतां क्रिमी लेयर चेक करून एकाच दिसान दिता. ते फक्त टायम बाउंड डिलिव्हरी एक्टान बरयल्लें म्हणून ते 10 डेज आयले. विदीन 2 डेज दिता.